ते सायडीच्यान बांदपा म्हणून हे म्हणून ते सायडीच्यान मोडून बांदपा म्हणून केलेले न्ही सगळे माझे भांगार लासले पयशे उरपले आख्खे गडरेजी उरपले न्ही हांव नासली रायमन एकलोच आहलो आमी कोण नासली केस कितले 16 केस 16 ते बांदपाक हाडलेले घर बांदपाक आनी तेचे आहले पयलींचे सगळे कॅश आनी कितें कितें जाय ते भांगार बीन माझी 4 कांकणां आनी 2 मोठी कांकणां माझे बायेचेर मोठे कांकण मागीर म्हाज्या घोवाची मुदी 2 सळपळी आनी म्हाजो जगावयली कानातली जगावयली मुदी There was a fire last night in Odda Kandulim, and Raymond Dias's house it's completely destroyed, and we'll try to help them from the Panchayat side, and we'll request the Honorable Minister Michael Lobo also to help. हिंगासोर ओर्दा उजो लागलेलो आहा फिशरमॅन ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचें घर आनी सायडीक हिंगा रिवर आहा ते रिवरान नुस्तें धरून बाजारान व्हरोन विकून आपले पोट पयताली घरान चेडवाचे काजार आहा आनी सगळे तयारी चालू आसली तेंची सगळे कपड्यांक दोनूय कबडांक तेंचे थिंगा भांगार आसलें पयशे आसले काजाराक म्हणून हाडलेले तेणी रिपेर करपाक घर आनी काजाराक खर्च करपाक आनी तेकाय सगळ्याक टोटल उजो लागून काबार जाल्ले म्हाका दिसता सरकार म्हणून चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडांसून आमी हेल्प करतले पंचायत आपल्या फंडांसून हेल्प करतले बऱ्या गूड सॅमरिटन फुडें सरोन म्हाका दिसता आदार करपाची गरज आहा आनी हिंगासर जे कितें तेंचे आख्खे उल्पोन काबार जालां हें घरूय तांकां बांदपाक आदार करपाक जाय कित्याक हें आदलें घर मातयेचें वयर थिंगा रूफ जो आहा तोय काबार जाल्लो आहा वॉट एवर हेल्प कॅन बी गिवन टू देम बाय पीपल ऑफ कांदोलीम ऑर एनीबडी इज वेल एप्रिशिएटेड हांव म्हाज्या वाटेनसूनय तांकां हेल्प करतलो आनी म्हाका दिसता डॅमेज खूब जाल्ले आहा एक 10-15 लाखाचो डॅमेज आहा असो दिसता म्हाका एक तेंचे भांगार काबार जाले दोनूय कबडां आख्खी काबार जाल्ले पयशे आसले तेंचे भितर ते काबार जाल्ले आहा दे कूड नॉट सेव एनीथींग एज उजो एकदांच लागलो चड करून शॉर्ट सर्कीट जाला आसतलें वी आर व्हेरी मच सिंपथेटीक टू द फॅमिली आनी आमचे कडेन जाता तितली आमी मदत करतले